आय टॅक्सीवाल्यांचे करण्यांनी आमचें नांव सारकें सकयल उडयलें. म्हाजेर ते तुटन पडलेले जेन्ना हांवें तांकां माफिया म्हणलेलें, कित्याक थोडेशे लोक तेंचे खरे माफिया कशे आसा. आनी तेन्ना हांवें सांगिल्लें दिस थिंग शूड स्टॉप, हेजेर बंदी जावपा जाय. ते म्हाजे तुटन पडलेले. पूण तेणी आतां कितें दाखयलें, हें जें जालें हें जे MPT पोर्टर्सान जे क्रूज येता लायनरान बसीन वचोवपाक दिवना, ड्रायव्हराचो कान फोडलो, रगतूय ताका आयलें. हें कितें दाखयलें आनी ते लोकांक बसीन बसपा दिवना आनी ते अमेरिकन सिटीजन. हेजो खूब वायट परिणाम जालो आनी हेजे जिम्मेदार टॅक्सीवाले आसा. द बॅड एपल, सगळे वायट न्हू. हांव सगळ्या आय डोंट वॉन्ट टू पेंट एवरीबडी विथ द सेम ब्रश, सगळे एक म्हणना. शिस्त हाडपा जाय. हांवें मान्य मुखेलमंत्र्याकूय सांगलां, हांव हे फाटी ओगी रावपाना. ते 2 जाण पळय पुलिसेन अरेस्ट केल्ले, ते बसवाल्याचे थापड मारले, ते दोनी नांवां जी येयला तेंचे इमिडिएट हांवें आजूच डायरेक्टरा सांगलां, काल सांगिल्लें ट्युरिस्ट टॅक्सी तेंची सस्पेंड करपाची आनी हियरींग करून इफ दे आर रियली इनवॉल्ड इन दॅट अगली इन्सिडंट दे वील नॉट गेट एनी टॅक्सी परमीट. बिकॉज द एक्शन हॅज टू स्टार्ट समवेअर. हांव तरी हेजेर हांव रिलॅक्ट जावपाना आनी आनीकूय कोण मस्ती करता तेंकांय सेम आमी कारवाय करतले. हे जे म्हणटाले आमकां बेश्टेच माफिया म्हणटा, आमकां बेश्टेच कितें कितें म्हणटा, आतां तुमीच दाखयलें न्हू तुमी कितें तें. It has gone all over the world. It has become viral, this particular incident, what happened in Murmungaon. And I am very unhappy that our own police people, especially our SP, is saying, no, it was a miscommunication. Now everybody's come out and apologized. What is the use of apologizing now? But then what is now they've called for meetings. They will take a decision. 6 months later, we are back again to the same old problem. It's happening because of political interference. Here also, now look, the drivers were arrested and they leave. It's become a joke. Tourists are landing at all the places in the country, but there's no problem. Why is it only in Goa? And at what cost? It's spoiled our image here in Goa. We are after the COVID, we have suffered so much. Now ships have just started coming, and now you start assaulting the people. Why are these people to be blamed? Why should they suffer when they pay so much for a holiday? सांभाळून जाय त्या कम्युनिटीकडे उलयतलो तुमचे सहकार्य